नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या सकाळच्या ह्या बुलेटिनान हा प्रणिता रेडकर तुमका येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। भाजपाचेर टिकांचे फारार फार करपी मोगूक मेळे मंत्रिमंडळ, अपक्षमात पडले सुक्यार। विश्व कोंकणी दिसा गोंयच्या मंत्र्यांनी घेतलो मराठींतल्यान सोपूत। गोंयान मास्क मुक्तीची घोषणा करून सरकारान केल्या अतिताय, वैजकीय तज्ञांनी उक्तायलो भय। पणजे महापालिकेचो 101.67 कोटींचो अर्थसंकल्प सादर केलो। फाटल्या वर्सा परस 37.87% जाल्या वाढ। गोंयान रस्ते अपघातांत जाल्ली वाड, फेब्रुवारी म्हयन्यांत जाल्ल्या रस्ते अपघातांत 21 जाणांनी वगडायलो जीव। आनी वादळी वाऱ्या सयत कोसळिल्ल्या पावसान शेत बागायतींचे बरेच लुकसाण केला। बेगोबेग लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या। समेस्तांक रामनमीची परबी। आता वळूया फुडल्या खबरांकडे। भाजपाचेर टिका करपी मोगो पक्षाक मंत्रीपद मेळ्ळे, मात बिनशर्त तेको दिवपी अपक्ष आमदार मात सुक्यार पडल्यात। अपक्षांक महामंडळ घेवन खोशी मानची पडली जाल्यार अशें दिसता। सुदिनाचे सेंट्रल कनेक्शन ताका बऱ्याक पडिल्ले दिसता। तृणमुलाकडे युती करून भाजपाचेर तोंडभर टिका करपी मोगो पक्षाच्या सुदीन ढवळीकाराक भाजप सरकारांतच मंत्रीपद मेळ्ळा। भाजपाच्या आमदारांचो विरोध कडेक उडोवन भाजप सारकेल्या बलाढ्य पक्षाक सुदिनाच्या सेंट्रल कनेक्शना फुडल्यान हार मानची पडली। उलयतना अनकंडिशनल सपोर्ट जेन्ना आमचे माननीय होम मिनिस्टर युनियन अमित शहाजीन म्हाका कॉल केलो तेन्ना इमिजिएटली विदीन 2 hours जे सपोर्ट तांकां अनकंडिशनल दिवपाक जाय आशिल्लें हांवें आनी जी कारोलकारान आनी आमचे पार्टी अध्यक्षान तें तांकां पत्रां आमी पावयलां। बिनशर्त तेको दिवन पासून मोगो पक्षाक मंत्रीपद कित्याक दिवचें पडलें अशें विचारलें तेन्ना भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे सांगता, भाजप राष्ट्रीय पक्ष आनी केंद्रीय समितीच्या निर्णयाचेर तांकां विश्वास आसा। आता की म्हणून तर कांय कशें जालें की तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक निवडणुकीच्या पयलीं बऱ्याचदा मातशें खूब एग्रेसिवली तांच्यांनी प्रचार केलो आनी त्यामुळे ती कटुता जी आसा ती कार्यकर्त्या भितर आसली, आमच्या कांय आमदारा भितर आसली। पण कशें जाता की फायनली आमी राष्ट्रीय पार्टी आनी ताका लागून तांच्यांनी ज्या वेळार आमकां समर्थन दिलें त्या वेळार तें समर्थन आमी घेवपाक जाय आनी समर्थन घेतलें म्हणजे तांकां त्या सरकारान भागीदारी दिवंक जाय आनी म्हणून तांकां भागीदारी दिल्ली आसा। आमच्या कार्यकर्त्यांची हळूहळू जी कटुता आसा ती हळूहळू कमी जातली, कारण ते खूबच एग्रेसीव निवडणुकीच्या प्रचारानूय उलयले आनी रिजल्टाच्या वेळाचेरूय उलयले, त्यामुळे ती कटुता आसता। खरें म्हणल्यार ढवळीकारा आदी 3 अपक्ष आमदारांनी भाजपाक बिनशर्त तेको दिल्लो। मंत्रिमंडळ विस्तारांत आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्साक तरी मंत्रीपद मेळटलें अशें दिसतालें, मात अपक्षांक महामंडळाक घेवन खोस मानची पडटली। बाकीचे जे अपक्ष आमदार आसात तांकां कॉर्पोरेशनाक सहभागी करून ह्या सरकाराचे जे भाग आसात त्यामुळे तांकां सुद्दां कॉर्पोरेशन दिली गेली वयतली। अपक्षांक मंत्रिमंडळ वांटपांत कांयच वाट्याक येवंक नाशिल्ल्यान 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेंत ते कोणा वांगडा रावतले हें पळोवचें पडटलें। प्रतीक परबा वांगडा ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। शेनवारा दिसा संवसारीक कोंकणी दीस। पुराय गोंयाक ह्या दिसाची अपुरबाय आसा। नव्या सरकाराच्या मंत्रिमंडळ विस्तारान सोपूत घेवपी गोंयकार मंत्री कोंकणींतल्यान सोपूत घेतले अशी आस्त आसली, पूण ढवळीकारा सयत सोपूत घेवपी तिगाय मंत्र्यांक मंत्रीपद मेळिल्ल्याच्या मोठेपणान संवसारीक कोंकणी दिसाची याद उरूंक ना आनी तिगायनी मराठी भाशेन सोपूत घेतलो। गोंय राजभवनान मंत्रिमंडळ विस्ताराचो सोपूतविधी सुवाळो सुरू जालो आणि पयलो सोपूत घेवपाक आयलो रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकार। ढवळीकाराचो थळावो पक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष
ताका लागून तो मराठींतल्यानूच सोपूत घेतलो हाचे विशीं कोणाक दुबावूच नाशिल्लो. पूण ढवळीकरा उपरांत आयिल्ल्या निळकंठ हळर्णकर आनी सुभाष फळदेसाय हांणी लेगीत ढवळीकराचें अनुकरण करीत मराठींतल्यानूच सोपूत घेतलो. मी रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही. मी निळकंठ रामनाथ हळर्णकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञान होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझे काम यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. राज्याचा मंत्री म्हणून मी माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. खरें म्हणल्यार हालींच जाल्ल्या नव्या सरकाराच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गोंय विधानसभेचे सगळे कामकाज कोंकणीन चलतले अशें सभापती रमेश तवडकरान जाहीर केल्ले. इतकेच न्ही जाल्यार नव्या सरकाराच्या ह्या अर्थसंकल्पात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर 12,65,00,000 रुपयाची तरतूद केल्या. आमच्या जिणेक आकार दिवपी मातृभाशेंतलो महत्वाचो वांटो आसात. आमच्या स्थानीक भाशांचो विकास आनी संवर्धनाच्या खातीर राज्य भाशा खात्याक 12.65 कोटीची भरीव तरतूद हांवें केल्या. कोंकणी अकादमी, मराठी अकादमी, दालगदा अकादमी, कोंकणी भाशा मंडळ हांच्या खातीर आवश्यक ती आर्थीक तरतूद केल्या. गोंयांत कोंकणी सारक्या आवय भाशेन चलपी 36 शाळा आसात. तातूंत कोंकणींतल्यान शिक्षणूय दितात. कोंकणीच्या उदरगती खातीर हेर चळवळीय गोंयांत सुरू आसात. पूण सरकाराचेच मंत्री जर कोंकणीची दखल घेनात जाल्यार कोंकणीचो फुडार कितें असो प्रश्न कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्षा अन्वेषा सिंगबाळ हिणें केला. खास करून सरकारी पातळीचेर जेन्ना ते लोक ज्यांच्या हातान आमी आमचें सरकार चलोवपाचें, आमचें गोंय चलोवपाचो अधिकार दिला, त्या लोकांक विसर पडटा तेन्ना खूब दुख्ख जाता. कांय दिसा फाटीं नव्या सरकाराचो सोपूत विधी जालो. थंय कांय जाणांनी कोंकणी सोडून हेर भासांतल्यान शपथ घेवप पसंत केलें. आयजूय बी 3 नवीन मंत्र्यांनी सोपूत घेतलो आनी तातूंत तांणी कोंकणीक कडेक दवरलें. म्हाका दिसता सरकाराक आनी सरकारी पातळीचेर राजभाशेचो विसर कसोच पडूंक जायना आनी विसर म्हणच्या परसूय हांव म्हणन की कोंकणी खातीर सरकारी पातळीचेर जें जावपाक जाय तें निश्चितूच जावपाक जाय आनी कोंकणीक जो मानाचो पाट आमच्या म्हालगड्यांनी मेळोवन दिला तो मानाचो पाट सरकारान मिरयतनाच त्या कोंकणी भाशे खातीर काम करपाक जाय. नव्या सरकाराच्या पयल्या सोपूत विधीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हजेरीत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान कोंकणींतल्यानूच सोपूत घेतिल्लो. पूण कोणी हिंदींतल्यान जाल्यार कोणी इंग्लिशेंतल्यान सोपूत घेतलो. सोपूत खंयच्याय भाशेंतल्यान घेवपाक मेकळीक आसा. मात गोंयकारपणाचो झेंडो उंच व्हरपाची बातां मारपी गोंयच्या मंत्र्यांनी जर कोंकणींतल्यान सोपूत घेतिल्लो जाल्यार ते गोंयकारांच्या काळजा मेरेन पावतले आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत कोरोना दुयेंत्यांचें प्रमाण उणें जाता थंयच आसा. गोंय सरकारान मास्क मुक्तीचो निर्णय घेतलो. पूण ह्या निर्णयाचेर खुबश्या दोतोरांनी आक्षेप घेतला. गोंयांत इतल्यान मास्क मुक्तीचो निर्णय घातकी थारूं येता असो भंय तज्ञांनी उक्तायला. कोविडान पुराय गोंयांत फाटल्या 2 वर्सांत 3,832 लोकांचो जीव गेला. कितलेशेच लोक कोविडाक लागून बेरोजगार जावन घरा बसल्यात. पूण आता पुराय देशातूच कोरोनाचे प्रमाण कमी जाला तशें तें गोंयांतूय उणें जाला. आयच्या घडयेक गोंयांत फकत 30च सक्रिय दुयेंती आसात. देखून सरकारान मास्क मुक्तीचो निर्णय घेतला. पूण ह्या निर्णयाचेर वैजकी तज्ञांनी आक्षेप घेतला.
CM sir, Goa will be mask free sir. ऑलरेडी कलेक्टर तेजेर हे करतलो Considering the fact that the first case of Omicron XE is detected in Mumbai from an international traveler coming to Mumbai yesterday, I think so it will be a bit too early to call ourselves COVID free. We don't know how the scenario might be. We have used masks for 2 years. I think so some more time we should persist wearing masks. That's my personal decision. दोतोर अनिल हांचे हे म्हणणे गंभीरतायेन घेवपासारखे आसा, कारण मास्क मुक्तीचो निर्णय घेतल्या उपरांत कांय दिसांनीच बिट्स पिलानीत पहिल्या टप्प्यार 19 विद्यार्थ्यांक कोरोनाची लागण जाली. हो आकडो उपरांत 41 पावलो. देखून कोरोना पुरायपणान गेलो अशें म्हणप समा नजो. One should not just get rid of the mask just because people are saying that okay now COVID is over. COVID is not over. COVID is going to stay for some time. सध्याक देशात कोरोना संदर्भातली सगळीच बंधनां उणी केल्यात. आंतरराष्ट्रीय विमान येरादारी लेगीत सुरू जाल्या. देखून गोंयांत ह्या वर्सा पर्यटन हंगामात व्हडा प्रमाणात देशी विदेशी पर्यटक येतले. ही सगळी परिस्थिती पळयत जाल्यार गोंय सरकारान मास्क मुक्तीचो निर्णय इतल्या घाईन घेवप योग्य न्हय अशें वैजकी तज्ञांचें मत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात हाणें महापालिकेचो 2022-23 वर्सा खातीरचो 101.67 कोटींचो अर्थसंकल्प सादर केलो. अंदूच्या अर्थसंकल्पांत फाटल्या वर्सा परस 37.87% वाड जाल्या. अंदूच्या अर्थसंकल्पाची योग्य पद्धतीन अंमलबजावणी करतले. पणजेंतल्या लोकांक दर्जेदार सुविधा दितले. सगळ्याच नगरसेवकांक विश्वासान घेवन आपूण राजधानी पणजेची चडांत चड उदरगत करपाचो यत्न करतलो अशें आश्वासन महापौर रोहित मोन्सेरातान दिलें. Everyone brought up a lot of issues that I feel also that need to be corrected. There were certain budget heads that didn't meet standards or it was not done correctly. So in the next committee we will rectify all of the issues that we have in the budget. We will ensure that everything is done. So the budget is not passed. The budget is passed, but we will make rectifications to the budget. All the issues that the government. We issued 101 crores as the estimate, including receivables, what we're supposed to get from 101, what we're supposed to get from dues and everything also. So that is custom for any budget also. So now this year we'll start working. See, we've already recovered 12 crores now in dues out of 35 crores. So this year now we will try to do much better than that. So if it's 12, then we'll try for 15 or 20 crores this year. 2021-22 वर्सां खातीरचो मनपाचो अर्थसंकल्प 63.17 कोटीचो आशिल्लो. अंदू तातूंत 37.87 कोटीची वाड केल्या. अर्थसंकल्पान मनपान कसल्याच प्रकारच्या करान वाड करूंक ना. पणजी मनपा कार्यालयान शुक्रारा जाल्ले विशेष बसकेंत महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी अर्थसंकल्प सादर केल्या उपरांत विरोधी नगरसेवकांनी मनपाक अंदू इतलो महसूल मेळटलो असो प्रस्न उपस्थित करून अर्थसंकल्पा विशीं दुबाव उक्तायला. हाचेर पयलीं स्थायी समितीचे बसकेंत महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचेर 2 दीस चर्चा जावन सगळ्यांच्या निर्णया उपरांत ताका मंजुरी मेळटली. पूण हे खेपे स्थायी समितीचे बसकेंत अर्थसंकल्पाक फकत 10 मिनटांत मान्यताय दिल्या असो दावो विरोधी नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादोन केला. आतां एक स्टडी केल्या जाल्यार 10,000 सरप्लस. ओन्ली 10,000 इज अ सरप्लस. बाय मिस्टेक 12 crores मेळटाले. आनी जेन्ना आय गेव अप द मेयरशीप it was 47 lakhs surplus. Yes. My last term 47 lakhs. And आता 10,000. पण आमी म्हाका आमकां गुणायतले ते सरप्लस म्हणून सांगून आमी कितके सरप्लस ते. What I mean, mayor is being misguided. Mayor should take things very seriously with his officers. Misguided by all his officers and all. He has to apply his mind, think about it and see. पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्प चालीक लायला. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला कितलीशीच कामां हातीन घेतल्यात, पूण ती सगळीं कामां अर्दकुटी आसात. ही कामां आतां केन्ना पुराय जातली काय? तशेंच आमची पणजे केन्ना म्हूण स्मार्ट जातली असो प्रस्न पणजेकारांक सतावपाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत रस्ते अपघातांत वाड जावपाक लागल्या. साबार वाठारांनी सुरू आशिल्ली फ्लायओव्हराची कामां, पिड्ड्यार जाल्ले रस्त्यांचेर आशिल्ली आडवेळी मोडणां, झुजा पावड्यार चालू आशिल्ले महामार्गाचे काम, बंद आशिल्ली सिग्नल यंत्रणा आनी धोकोदायक पद्दतीन गाडयो चलोवपाचे प्रकार वाडिल्ल्यान अपघाताचे प्रमाण वाडल्यात. फेब्रुवारी म्हयन्यान रस्त्याचेर जाल्ल्या एक्सिडेंटान 21 जाणांक मरण आयला.
मरण आयिल्ले 7 जाण उत्तर गोंयचे जाल्यार 14 जाण दक्षिण गोंयचे. 21 एक्सिडेंटा भितरले 15 एक्सिडेंट मोटरसायकल चलोवप्यांचेच जाल्यार 2 जाण स्कूटरीच्या फाटल्यान बशिल्ले, 3 जाण रस्त्यार चलतना आनी एकटो प्रवासी अशी माहिती येरादारी खात्या कडल्यान मेळ्ळ्या. फेब्रुवारी म्हयन्यान वट्ट 251 एक्सिडेंट जाल्यात. तातूंत 21 भिरांकूळ एक्सिडेंट, 14 मध्यम स्वरूपाचे एक्सिडेंट, 41 बारीक सारीक एक्सिडेंट आनी 175 दुखापत करपी एक्सिडेंट. हातूंतले 20 जाण चड दुखापत करपी एक्सिडेंट जाल्यार 69 एक्सिडेंट बारीक सारीक स्वरूपाचे. फेब्रुवारी म्हयन्यान बद्द 1740 जाणांक तालाव घाल्यात अशी माहिती येरादारी खात्यान दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वादळी वाऱ्यासयत कोसळिल्ल्या पावसान शेत बागायतीचे बरेच लुकसाण केलां. तुये वाठारांतल्या शेतकारांची केळीची बागायती पुरायपणान कावार जाल्या. तुयेच्या शेतकारांनी शेतकी खात्याक ह्या विशीं म्हायती दिवन लुकसाणीचो अदमास दिला. फुडल्या सप्तकांत शेतकी खात्याचे अधिकारी येवन पळोवणी करतले. आमकां बेगोबेग लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. कंप्लेंट बी केल्या एग्रीकल्चरान, ती सपोर्ट मारूंक बी सगळे हाडून रेडी दवरलेले, दुसरे दीस मारतले म्हणून अशें अपघातीत येयले वादळ आनी सगळे हे अशें चुरोवन गेले केळी. फक्त वयल्यान मदीं काण तशें आहा चुरले, फक्त थोडे पडले. तेंचे नांव करूंक सोमारा येता. ती लोकांची मिरची सारकी थोडी हें जाल्ली आहा, म्हणजे वारो गेलो आनी ती जमनीन बसलेली आहा, अशी उबी आसलेली आडी पडले. इब्रामपूर ह्या वाठारांत आसात. ह्या वाठारांत मागच्या 2 दिसां पयलीं व्हडले वादळ आयिल्ले आनी हांगर जी केळी लायिल्ली ती केळी मोडान पडलेली आहा. ऐन उत्पन्न घेवच्या काळार ही शेती तांची नासाडी जाल्ली आहा. सरकारान आनी कृषी खात्यान हाचे कडेन लक्ष दिवन ह्या शेतकऱ्याक बेगोबेग नुकसान भरपाई दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. काणकोणच्या गरजेवंतांक घर बांदपाक मुखेलमंत्री सहाय्य निधींतल्यान दर एकाक 1 लाख रुपयाची मजत करतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. काणकोणांत अशी 20 घरां आसात, तांकां ही मजत दितले अशें तांणी म्हणलें. ह्या शिवाय घर बांदपाक सरकाराच्या हेर येवजण्यांचो लाव गरजेवंतांक मेळोवन दितले अशेंय तांणी म्हणलां. म्हणून अशें सरान म्हटलें की आमी सुरवात केल्या की गांवांतली अशी 10 ते 12 घरां आयडेंटिफायड केल्या. हांव आतांच सराक सांगता, प्रत्येक घर जे तुमी आयडेंटिफायड केल्या त्या घरा फाटल्यान तितली, म्हणजे तूं 20 सुद्दां घरां जरी म्हटलें, 1 लाख रुपया हो इंडिविज्युअल हो दिलो. ताज्या भायर त्या घराची स्कीम, त्या घराची येवजण, ताका 2 लाख 2.5 लाख रुपया मेळटा ते वेगळे. पण प्रत्येक घराक तुम्ही जे घर बांदता ताका जो आसा हो 1 लाख रुपया हो सीएम रिलीफ फंडांतल्यान दिलो वयतलो. त्या घराची आमी तर म्हणणे आसा की प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल आश्रा योजना किंवा आमच्यो जायत्यो योजना आसा. पण ह्यो सगळ्यो योजना हांव तर कित्याक म्हणटा, एकदां सगळ्यो स्किमी आसा, योजना आसा, पण ते जेचे आमी घर आयज बांदता पळय न्ही, ताज्या राज्याक बाबड्याक कांयच खबर ना. तो केन्ना त्या पणजेच्या त्या डिपार्टमेंटांनी वचूंक ना, तो साद्या त्या ग्रामपंचायतींनी वचूंक ना. ताका मेळटले तरी कश्यो. त्यो जर मेळोवन दितलो आसत जाल्यार आमच्या मदीं कोण तरी असो सामाजीक कार्यकर्तो जाय, असो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जाय, तो ती स्कीम त्या पणजेंतल्यान हाडून तेजे कडेन पावयतलो आनी ताका मेळयतलो. इन फ्युचर मनशां कदाचित आज ताची भुरगीं धाकली आसा, फुडें तेच भुरगे जे आसा हे ते स्किमी दुसऱ्यांक दिवपी जातले, हे खूब म्हत्वाचें आसा. मडगांवांत आदलो रस्तो आसून ना जाल्यार नवो, रस्त्याच्या कुशीक मात कोयराच्यो राशी सदांच पळोवपाक मेळटा. अशीच परिस्थिती सध्या A21 खात्याच्या सर्कलाच्या रस्त्या कडेन जाल्या. ह्या रस्त्यार सध्या दोनूय वाटेन कोयराच्यो राशी जाल्यात. त्या खातीर कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी जावपाक लागल्या. गोंयच्या अनुसूचित जाती आनी जमातींक सरकारी येवजणेचो लाव मेळोवन दिवपाक काम करात. तशेंच स्वयंपूर्ण मित्रांचो कामाचो रिकॉर्ड दवरात.
ह्या शिवाय गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांक स्वयंपूर्ण करपा खातीर फुडाकार घेयात अशी सुचोवणी दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कार्यावळीच्या दुसऱ्या पावड्याचे उक्तावण काल तांच्या हस्तुकी व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान जाले. ह्या वेळार ताणें व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान सरपंच, पंच, स्वयंपूर्ण मित्र तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यांकडेन उलोवप केलें. मूळ गोंयकार आसा हो घरापासून वंचीत उरचो न्ही. आयजूय बी म्हणजे आमी पळयता की 14 तारखेक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती आमी मनयतले. तांच्या जयंतीच्या निमित्तान आमी म्हणटा की आमच्या गोंयांतलो एकूय आमचो एससी आनी एससी भाव हो ताका पक्के घर आसचें, त्या घरा शिवाय तो उरचो न्ही. ताच्या घरांतल्यो सगळ्यो सूख सुविधा आमी पावच्यो. आमी तांची जयंती जेन्ना मनयता तेन्ना खरो म्हणजे मूळ उद्देश जो आसा ह्यो 100% स्किम्स ह्यो तेंच्या पर्यंत इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय आसत जाल्यार आमी हे फावटी सोदून म्हणजे आमी ह्या 8 दिसाचो टार्गेट आमच्या एकूय ग्रामपंचायतींतलो एससी भाव भयण ही तिका 100% इम्प्लिमेंट जाला काय ना हो आमी टार्गेट दवरचो. आमकां तशें जर पळयत जाल्यार गांवांतल्या आतां हाज्या फुडें 2 पद्दतीन जशें म्हटलां 100% प्रत्येक गोंयकाराक आमची स्कीम मेळपाक जाय. एकटोय स्किमी पासून वंचीत उरपाक जायना. ताज्या खातीर एक तर सगळ्यांनी काम करचें आनी दुसरें जें आसा एक खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी आमच्या गांवांतल्या लोकांक आयडेंटिफाय करून एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशीकल्चर, डेरी कल्चर किंवा स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट करतले. शेनवारा कुठ्ठाळे तारी पॉइंट ते संत्रांत ह्या वाठारांतल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाक आमदार आंतोनियो वाझ हांच्या हाजेरीन सुरवात जाली. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली ह्या रस्त्याचे डांबरीकरण करूंक नाशिल्ले. ठाण्या ते पैजंतर आनी चौदीर ते विमानतळ महामार्गा मेरेन ह्या रस्त्याचे काम पुराय जातलें. वट्ट 1,42 लाखांच्या रस्त्याचे डांबरीकरणाचे हे काम आसतले अशी माहिती आंतोनियो वाझान दिली. आयज हो हॉर्डमिक्स जो तारीर पॉइंट टू सत्रांत हांगासर आसा आनी हो म्हाका दिसता अबावट 1,42 lakhs हाचो एस्टिमेट जावन आसा. आनी हो आमचो सारको फेरी पॉइंट टू ताणा, ताणा टू पाजेंतार, पाजेंतार टू वोडान सारको इंटरनल रोड आसा थंय देखून वयतलो. ताच्या उपरांत मागीर आमचो कोर्ताली जी विलेज पंचायत आसा सेकंड आरवाक तोय जातलो आनी ताच्या उपरांत मागीर आमचो उरलेलो भाग आसा तो चावडेर टू एअरपोर्ट हायवे हांगासर हो कंप्लीट जातलो. 70च्या जागेवयल्यान वादान सापडिल्ल्या IIT प्रकल्पा खातीर नव्या जागेचो सोद सुरू आसा अशी माहिती शिक्षण सचिव रवी धवन हांणी दिल्या. 70 उपरांत काणकोण, सांगे सयत आनीक 3 सुवातींची पळोवणी केल्या अशी माहिती ताणें दिल्या. केंद्र सरकाराक IIT वांगडाच गोंयाक शिक्षणाचे हब करपाची इच्छा आसा अशेंय ताणें म्हणलां. एकदा जागो थारलो काय केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालयाक ताचे विशीं अहवाल धाडटले अशी माहिती रवी धवन हांणी दिली. मंत्रिमंडळाच्या पयल्याच बसकेंत IIT जागे विशीं चर्चा जाली अशी माहिती ताणें दिल्या. शुक्रारा दिसा राती कडेन कुडण्या एका बांयन पडिल्ल्या बिबट्याक राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जीवनदान दिले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शुक्रारा राती कडेन ह्या बिबट्याक कुडण्या गोठ्यांतल्या वासराचेर हल्लो केलो. वासराचेर हल्लो करून पळ काडटाना हो बिबटो बांयन पडिल्लो. उपरांत शेनवारा सकाळी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताका सुरक्षीतपणान भायर काडलो. रान खात्याच्या पंगडान बिबट्याक बांय भायर काडून ताची बोंडला रवानगी केली.
नूतनीकरण केल्ल्या फोंड्याच्या ट्रॅफिक पुलीस स्टेशनाचे शेनवारा उक्तावण जाले. उपअधीक्षक धर्मेश आंगलेचे हस्तुकी ह्या पुलीस स्टेशनाचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार फोंडे पुलीस स्टेशनाचे उप अधीक्षक CL पाटील हाजीर असले. ह्या वेळार मुखेल सोयऱ्याचे हस्तुकी झाडांची रोपां लायली. पुलीस एकलोच काम करपाक शकना, लोकांनी पुलिसांक मजत करपाक जाय अशें तांणी ह्या वेळार सांगले. पर्सनल तुम्ही एग्री जातले हांगाचे लोकल आसात आनी हांगा कितें आशिल्लें वातावरणान आतां कितें चेंजीस जाता आनी ऑल दीस इज अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसायटी. कारण पुलीस हो एकटो काम करूं शकना. पुलीस आनी पब्लीक हांचे एकमेका कडेन हात हँड इन हँड्स चलून आमी हें सगळें करपाक जाय. आनी तुमी तुमचें प्रेम व्यक्त केलें आमच्या स्टाफा बद्दल की ताणें साहेबान सांगल्या प्रमाणे खंय कोणें झाडां डोनेट केली, कोणें स्लॅब्स डोनेट केले, कोणें ग्रावंड करून दिले. सी दिस इज पॉसिबल बिकॉज यू आर हॅविंग सम सॉर्ट ऑफ एन अटॅचमेंट, कसलें तरी तुमचें अटॅचमेंट आहा टू द पुलीस डिपार्टमेंट. आनी आय रियली एप्रिशिएट द PI's इनिशिएटीव टू गो टू द पब्लीक, रिक्वेस्ट द पब्लीक आनी पब्लिकान इन देर टर्म रेसिप्रोकेट करून आमकां हेल्प करप. सकाळचे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.